जैव विविधताय मंडळाची बसका जाली आणि तातूंत साबार विशयांचेर चर्चा जाल्ल्याचे मंत्री निलेश काब्राल हाणें सांगले। एनजीटीच्या निर्देशाप्रमाण कोलवा ग्राउंडा खातीर निमणी येवजण दितले अशी माहिती काब्रालान दिली। तशेंच नवीन पंचायत स्थापन जाल्यात, पूण दर एके पंचायतीन जैव विविधताय समितीची थापणूक करपाक जाय आशिल्ल्याची चर्चा ह्या बसकेंत जाल्ल्याचे काब्रालान सांगले। एनजीटीन दिल्ल्या डायरेक्शना प्रमाणे जो फायनल प्लॅन बोर्डाचे कन्स्टिट्यूट केल्ली एक बारीकशी कमिटी आसा आनी ते फायनल प्लॅन आमी दितले। सो इशू लास्ट 3-4 वर्सां चालू आसा फॉर कोलवा जो एक्विजिशन केल्लो हा ग्राउंड करपाक जागो। खुबशे न्यू बोर्ड पंचायती जाल्या, आतां बायडायवर्सिटी बोर्ड कन्स्टिट्यूट ते करपाचे आसा। सो आमी तांकां सांगलां की लोकांक जशे एंड ऑफ दीस मंथ स्पेशल ग्रामसभा करपाक लायल्या। डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्ले डायरेक्टर पंचायतीक सांगला की स्पेशल ग्रामसभा करचे ऑल ओवर गोवा टू कन्स्टिट्यूट द न्यू 7 मेंबर बोर्ड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पंचायत। पीडब्ल्यूडी कडल्यान बायोडायवर्सिटी बोर्डाक जे कॉम्पन्सेटरी फॉरेस्ट जे नॉर्मली पीडब्ल्यूडीचे ब्रॉडनिंग करता तेन्ना रस्त्यार झाडां मारता, परमिशन दिता ट्री ऑथॉरिटी, आनी खुबशे पीडब्ल्यूडीची झाडां फाटी ती पोतून रोवंक ना। सो ताका पीडब्ल्यूडीन प्रपोजल धाडलेलो बायोडायवर्सिटी बोर्डाक की आमकां हँड होल्डिंग करून जी झाडां ऑलमोस्ट 25,000 to 30,000 ट्रीज जी खंय तरी कापून गेल्ली ती पोतून ग्रो करपाक आयडेंटिफायड बाय पीडब्ल्यूडी एरिया ते रोवन ती झाडां आमी पोतून नेक्स्ट टू द हायवेज आमी ते करतले। हे बायोडायवर्सिटी बोर्डान एक्सेप्ट केल्ले आसा आनी अकॉर्डिंगली पीडब्ल्यूडी ते सांगतले।